दिवचले सोरो पिवन दोन इश्टां मदीं जाल्ल्या झगड्यांत एकल्याक मरण आयलें। अरुण परब अशें मरण आयिल्ल्याचें नांव आसा। सोरो पिवन जाल्ल्या झगडेंत रामेश्वर वाडकराचेर आंगलट आयले। दिवचले पुलीस फुडलो तपास करतात अशी म्हायती मेळ्ळ्या। पुलिसेन कूड ताब्यात घेवन पोस्टमार्टमा खातीर बांबोळे धाडल्या। मेल्लो तरणाटो दिवचलच्या गांवकर वाड्या वयलो रावपी। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक घडचे पयलीं तांचे वांगडा थंयसरलोच एक तरणाटो रामेश्वर वाडकर आशिल्लो आनी दोगूय सोऱ्याच्या नशेंत आशिल्ले। उपरांत रामेश्वर वाडकर आनी अरुण परब हांचे मदीं झगडे जाले। सोरो पिवन जाल्ल्या ह्या झगड्यांत अरुण परबाक मरण आयलें। ह्या झगड्यांत रामेश्वर वाडकाराकूय मार लागला। सद्याक तो हॉस्पिटलांत भरती आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।